पणजे सावन मडगांव येवपी वचप्यांक वरांची वरां ट्राफिकेत हुमकळत रावचें पडटा. उपाय येवजण म्हणून नवो जुवारी पूल बांदलो खरो, पूण मुख्यमंत्र्यान लोकांक पुलाचेर भोंवडी मारपाचें फर्मान काडल्या उपरांत फाटले 2 दीस जाले आक्षे येरादारीची गजमुड्डी जाल्या. सोमारा राती कडेन प्रवासी आनी विमानतळार वचपी प्रवासी जंक्शनाचेर सुमार 3 वरां येरादारी आडून उरली. ह्या ट्राफिकांत ॲम्ब्युलन्स लेगीत वरांची वरां आडकून पडली. पळयात. हो नवो जुवारी पूल लोकांक उक्तो केला खरो, पूण हांगा कसलीच पार्किंगेची वेवस्था करूंक ना. मुख्यमंत्र्यान लोकांक आदेश सोडल्या उपरांत लोक नवो पूल पळोवपाक धांवले खरे, पूण ताका लागून आक्षे सावन वचपी नियमीत येरादारीक बरेच त्रास सोंसचे पडले. सामान्य लोकां वांगडा जायत्यो एमर्जन्सी गाडयो ट्रॅफिकांत आडकून उरल्यो. विरोधकांनी या प्रश्नाचेर बोवाळ घातलो. नवो जुवारी पूल पळोवपाक येवपी लोकांच्या गाडयांचे वायट नियोजन केल्ल्यान गोवा फॉरवर्डाचो दुर्गादास कामत आनी टीएमसीचो 18 जाण डिमेलोन सरकाराचेर फार पेटयले. आयकात. तुम्ही पळयलां आसतलें की कालच्यान ज्या सर मुख्यमंत्र्यान अनावन्स केलें, आमकां खबर ना मुख्यमंत्र्याक कोण असली बोट दिता म्हणून. सांजचे 5 ते 8 पीक आवर टायम जेन्ना ऑफिसां सुट्टात, लोक घरा वतात आनी स्पेशली आगची कुट्टाळे तुमी पळयला कशे तरेन जाम जाता आनी अशा वेळार थंय ब्रीज सेल्फी खातीर ओपन करप आनी त्या टायमाचेर म्हणजे 5 ते 8 टायमिंगाचेर ओपन करप सामकी दुर्दैवी गजाल आसा. काल लोक 3 वरां उरले फ्रॉम हांगच्यान खंय पणजेच्यान मडगांव वचपाक 2.5 वरान पावता फ्लायटीन मनीस दिल्ली. हांगा पणजेच्यान मडगांव वचपाक 3 वरां लोकांक लागले. सोशल मिडियाचेर सारक्या लोकांनी काल उजराण काडला सरकाराक. हेच न्ही, हे सरकाराक इतले पळून गेले ना की काल तर कितलीशी एम्ब्युलन्सां उरली ट्रॅफिकेन. म्हणजे मनीसपण ना, म्हणजे एम्ब्युलन्साची शिरकणी तांकां वाट नाशिल्ली भायर. पेशंट्स बीन सावथ गोवाच्यान जीएमसीक पेशंट जाताले कितलेशे एम्ब्युलन्साचेर, ते उरले अडकून. सो वी डोंट अंडरस्टँड की वॉट इज द चीफ मिनिस्टर. Tremendous traffic jam that took place at Kortali at the Christmas Eve during the festive season was such a painstaking situation to every Goan, a tourist who wanted to enjoy. All this because of this government's insensitivity to the Goan and the tourists coming to Goa during the festive season. I say this because the bridge was ready, whatever part of that is supposed to be inaugurated just before Christmas. But because the union minister was not available, the whole thing has been postponed to 29th at the cost of the suffering of the people. Is this bridge that is made and spent of our taxpayers' money meant only if a VVIP is there to inaugurate? If not, the people will continue to suffer. This government at the center, the Prime Minister shouts that we should wipe out VIP culture. And here, is this VIP culture or is this chamchagiri to the higher bosses by this government, the local government? This government should apologize publicly for this great disaster created when everything was there for having a smooth traffic. गोवा 365 खातीर आक्षेच्यान हिरोमा आली.